नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दक्षिण गोंयच्या पुलिसांच्या हातांत फुलां दिवन चोरांनी पळ काडिल्ल्याचे दैनीक गोमंतकाचे वृत्त। विधानसभेंत आमदार वेंझीन केलो मुद्दो उपस्थीत। गोमंतक टीव्हीचे बातमेची दखल घेत सुकतळी मोहल्ले राष्ट्रीय महामार्गाक कुशीक उडयल्लो कार्बनाच्यो पोतयो संबंधितांनी रातयान काडून वाठार केलो नितळ। व्हडा प्रमाणात कार्बनाच्यो पोतयो उडयिल्ल्यान उप्राशिल्ली गंभीर समस्या। पणजे कांपाल इंडोर स्टेडियमा फाटल्यान मांडवी न्हंयत सांपडली अनवळख्याची कूड। पुलिसांनी केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। पणजे महानगरपालिकेन राजधानींतल्या धोकादायक झाडांचे रानां खात्या वरवीं केले सर्वेक्षण। 91 धोकादायक झाडां काडली सोदून। रानां खात्याच्या अधिकृत पत्रा उपरांत कातरपाचेर दितले भर। सुलभ शौचालयांत गेल्ल्या लोकांकडल्यान चड पयशे घेतले जाल्यार पर्यटन खाते करतले खर कारवाय। आमदार डिलायला लोबोच्या प्रश्नाक पर्यटन मंत्र्याची जाप। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमणान सादर केलो मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचो अर्थसंकल्प। सुधारीत कर वेवस्था, एमएसएमई, अक्षय उर्जा, बायल भुरगीं, शेतकार आनी तरणाट्यांच्या उदरगतीचेर भर। आता खबरो विस्तारांत। गोमंतक टीव्हीचे बातमेची दखल घेत सुकतळी मोहल्ले राष्ट्रीय महामार्गाक कुशीक उडयल्ल्यो कार्बनाच्यो पोतयो संबंधितांनी रातयान काडून वाठार नितळ केलो। व्हडा प्रमाणात कार्बनाच्यो पोतयो उडयिल्ल्यान गंभीर समस्या उप्राशिल्ली। गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मांडिल्ली। सुकतळी मोहल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक सुमार 100 वयर कार्बनाच्यो पोतयो उडयल्ल्यो। ह्या पोतयांतले सामान रानटी जनावरां हांगा थंय पसरयतात। ह्यो पोतयो जर लागसारच्या न्हंयत गेल्यो जाल्यार उदक प्रदूषित जाता। संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालून ह्यो पोतयो रस्त्यार उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी तळाव्यांनी मागणी केली। गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मांडिल्ली। उपरांत हे बातमेची दखल घेत राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक उडयल्ल्यो कार्बनाच्यो पोतयो संबंधितांनी रातयान काडून वाठार नितळ केलो। तळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयले। पण योग्य टायमार हे रिपोर्टर हांगा गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर जे आसा एकनाथ खेडेकर हांगा पावलेच आनी त्यांच्यानी ह्या जाग्यार पळयल्या। रोखडेच तेजे मिडियाचे प्रयास केला आनी रोखडेच ते रातोरात खंय तरी ते जे हांगा बॅग जी आसली ती ना जाली। म्हाजी इतले रिक्वेस्ट आसा जे पोलीस बी आसतात मोबायल जे स्क्वॉडात भोंवता हांगा पळयात न्हू, योग्य टायमार पावनाच। जाले नंतर इन्सिडंट घडले नंतरूच ते हांगा पावतात। सो हे रस्त्यार जे आसा आमी पळोवपाक गेल्यार खूब कितें गार्बेज पर डे हांगा उडयल्ले आसता। सो म्हाका विनंती आसा की CCTVचो कॅमेरा जो आसा ह्या एरियेन मातसो लावचो आनी तें काम जे आसा आमचे मिडियाय करतले। मिडिया जो आसा खूब इम्पॉर्टंट पार्ट आसा जागृत करपा खातीर। सो हांव धन्यवाद म्हणटा एकनाथ खेडेकर सराचे। नमस्कार, आमी सुकतळी मोहल्ले हांगा आसा जे जाग्यार काल गोमंतक टीव्हीन हांगा सुकतळी हांगा मोठ्या प्रमाणान कार्बनाच्यो पिशव्यो हांगा रस्त्या कुशी उडयल्या। ताका लागून ते कार्बन उदकांच्यान व्हांवून वचून लोकांच्या जिवाक हानिकारक जावंक शकता अशी संदर्भाची बातमी गोमंतक टीव्हीन काल केल्ली आनी आज रोखडो तेजो इफेक्ट मेळ्ळो। आज राती पळयल्यार हे सगळी पिशव्यो भरून येयल्ली आसा, हांगा एकूय पिशवी ना। तेन्ना गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमातून जी आमी बातमी हांगा केल्ली आनी लोकांच्या जिवाक हानिकारक अशी बातमी आसली ती, तेन्ना तेंच्यांनी पिशवी भरून येयल्ल्या कारणान लोकांनी हांगा दैनीक गोमंतक टीव्हीचे आभार मानलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सुकतळी मोहल्ल्याच्यान एकनाथ खेडेकर। दक्षिण गोंयच्या पुलिसांच्या हातांत फुलां दिवन चोरांनी पुलीस स्टेशनांतल्यान पळ काडिल्ल्याचे वृत्त विधानसभेंत आयले। दक्षिण गोंयचे पुलीस खंय कोणाचेच फोन उबारिना म्हूण बाणावलीचो आमदार वेंझी वेगसान मुद्दो उपस्थीत केलो। पुलिसांच्या हातांतल्यान चोर सुद्दां जाल्यार गृह खात्यान कारवाय करपाक जाय म्हूण वेंझीचें म्हणणें। मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशना 2 जाणां चोरां दवरले आनी चोर पुलीस स्टेशनासून धांवन गेले स्पीकर हे पयलें। आनी सेम गोमंतका आल्को भितर चोयल जाल्यार दक्षिण गोंयचे पुलीस फोन उबा नाय कोणाले आनी भोवकून PI कोलवा तेजें नांव दिलो हांव। आज हे पुलीस स्टेशनाचेर सोन चोर चोय कितें जाता ते चोरां पुलिसाच्या हाती दिली तुरी मुळो कितें तुरी मुळो फुलां सारकें। सो स्पीकर सर हे चलत कितें डिपार्टमेंटान चलत कितें स्पीकर सर पुलिशे सोन जर हातींतल्यान वयताय जाल्यार होम डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय। ते कुरकुरीत जाल्ले जाल्यार विचारपा जाय विजयान मुल्टे भाशेन।
पणजेच्या कांपाल इंडोर स्टेडियमा फाटल्यान बुधवारा सकाळी मांडवी न्हंयत उफेल्ल्या अवस्थेंत एका अनवळखी मनशाची कूड सापडली. ही कूड सुमार 35 ते 40 वयोगटांतली आसतली असो अदमास आसा. उजो पालोवपी दळान कूड भायर काडली. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी 8:30 वरांचेर कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे फाटल्यान हांगा मांडवी रिव्हरीन एक अनआयडेंटिफायड डेड बॉडी मेळिल्ली आसा आनी ही डेड बॉडी 35 ते 40 ह्या वयगटान आसतली मेल डेड बॉडी आसा. आनीक मेन म्हटल्यार तेजे गळ्यार हांगा खुरीस आसा. आनीक ही अनआयडेंटिफायड बॉडी जेन्ना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलीस हांगा 8:30 म्हटल्यार पावले आनीक मागीर फायर ब्रिगेडीक हांगा आपयले. फायर ब्रिगेडीक आपोवन तेणी ती बॉडी काडलेली आसा आनीक आतां ती बॉडी फुडले रिपोर्टा खातीर येल्ली आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. आयतारा पणजे चर्च स्क्वेअर लागीं झाड पडून एक चली सोंपल्या उपरांत पणजे महानगरपालिकेन राजधानींतल्या धोकादायक झाडांचे राना खात्या वरवीं सर्वेक्षण सुरू केलां. राना खात्यान पयल्याच दिसा 91 धोकादायक झाडां सोदून काडल्यात. हातूंतलीं 15 झाडां पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ती कातरून उडोवची अशी शिफारस केल्या. पणजे महानगरपालिकेन झाडां सांबाळपाचें काम सुरू केलां. पळयात पुराय बातमी. पणजे चर्च स्क्वेअरा लागीं झाड पडून एका चलयेक मरण आयलें. ह्या घडणुके उपरांत पणजे महानगरपालिकेन राजधानीतल्या धोकादायक झाडांचे राना खात्या वरवीं सर्वेक्षणाक सुरवात केल्या. राना खात्यान पयल्याच दिसा 91 धोकादायक झाडां सोदून काडल्या. हातूंतलीं 15 झाडां पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ती कातरून उडोवची अशी शिफारस केल्या. ही 91 झाडां दोनापावल सर्कल ते मिरामार सर्कल आनी थोडी मध्यवर्ती पणजे भागांतली आसात. मात अजून पणजेच्या चडशा रस्त्यांचें सर्वेक्षण जावपाचें आसा. हे सर्वेक्षण पुराय जाता म्हळ्यार पणजे शारांत शेकड्यांनी झाडां मारपाची राना खात्या कडल्यान शिफारस जावपाची आसा. मात जो मेरेन राना खात्या कडल्यान अधिकृत पत्र येना तो मेरेन झाडां पुरायपणान कातरपाक मेळनात. ह्या खातीर जिल्लोधिकाऱ्याची परवानगी घेवची पडटली. देखून ही प्रक्रिया कायदेशीर रितीन जातली अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. पणजेंतली ही झाडां कातरली तर पणजे बोडकी जातली अशी खंत ह्या वेळार मोन्सेरातान उक्तायली. So the RFO has 2 teams now currently. Okay, so we have given them different areas. So yesterday they took up parts of. They went from Donapal Circle all the way up to Brahma Circle. We've told them to take up Central Panjim, Altain, basically all these areas where either there are huge rain trees or where there are public access or next to schools or whatever it was. We told them to take that up on priority. So they've identified 91 trees. As of yesterday itself, that's only the first day. Now their recommendations vary from trimming to basically cutting the trees. So now there are 15 trees that have to be cut and about 91 trees that have to be trimmed. Cutting the trees now, these are old trees that have been there for quite a long time. The problem is a lot of contractors when they were undertaking a work have cut the root systems of the trees. So that along with the heavy rains, it's not stopped raining for around 15-16 days now. So there are a lot of other factors also that are contributing to the whole thing. So this is only just one day's work. Now it's going to take us a while to get that thing. See, our teams have been deployed also ever since that, even before that incident and post that tragic incident of that girl also. So now whether the trees have to be cut, we have to ask deputy collector to give us something in writing saying that it's okay to cut the trees. So the moment we try cutting the trees, we have a lot of people who come sit and oppose also. The one tree that Smart City cut also, we have people from all over Goa coming. Now that these many trees to be cut, I'm sure somebody will raise some sort of query or not. So it will be a continuous process. We want them to undertake all of these, basically ascertain that each and every tree is safe. So that's it. So you need to take a permission from forest department to cut these trees. Trimming we don't have to take, but now if you have to cut 15, 20 trees or 30 trees or how many ever forest department recommends, we'll have to get something in writing also because it will be 30 trees is a lot of trees. Yeah, you have to go through. Part of the beauty, yeah, we have to follow that. Part of the beauty of Pancham is also its tree cover. Exactly. So we don't really want to lose that at the same time. At the same time, we want to protect the people of Pancham also. We don't want any of these incidents that have been happening. मात एके वटेन ह्या पोरण्या झाडांक लागून लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडटा आसतनाय राजधानीतली झाडां कातरपाचेर पर्यावरण मोग्यांनी खर आक्षेप घेतला. सुरक्षिततेच्या नांवान इतली झाडां कापप बरोबर न्हय अशें स्पश्ट मत आवारतानो मिरांडा हांणी उक्तायला. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आदी ह्या झाडांची मुळां कशी कातरिल्ल्यान पावसांत ही पडपाक लागल्यात. तशेंच पणजे महानगरपालिकेत एकूय झाडां विशींचो तज्ञ नाशिल्ल्यान ही झाडां अस्त्याव्यस्त कातरतात असो आरोपूय पर्यावरणवादी आवारतानो मिरांडान केला. Loss of life is a very sad thing.
no one should lose a life, especially because of a tree. But now we have to go to the root of the problem of this tree. Why did it fall? It fell because the roots were damaged. See, this is a huge tree. The roots are extending up to here. They cut the tree because to build this footpath under the smart city program, they cut the roots. They extended the footpath. They built a footpath on the root. As a result, the roots became weak. I have written several times to the CCP, please do not damage the roots while constructing the footpath or the drains. The CCP has damaged several, and the smart city officials have damaged several trees in the city. Now, a life is lost. Now, who is responsible? We have to pinpoint the responsibility of the person of the authorities who damaged this tree, and that led to the death of a person. A person may be from wherever, but it's a loss of life. It should not happen to anybody. And because of that loss of this life, and because of these dangerous trees, we want to cut all the trees. So that means entire Panjim city will be shaved of all the trees, or whatever they are planning, as per the guidelines of the forest department. The forest officials themselves don't have experts on trees. That's the problem. I've asked the forest department, who are the experts, whether they've got training anywhere. They have absolutely no training. They don't know how to trim the trees. You see CCP how they trim the trees. They trim on one side, on the road side. As a result, you find even in a Kamat hotel, the tree fell because of the loss of balance. There are several trees being trimmed in a complete haphazard, unscientific manner, because the people who are cutting the trees, the CCP, has nobody to give them expert guidance. I have put an RTI application. Till today they refuse to answer whether they have experts. They don't have any experts. They only have butchers to cut trees. So we need experts. We need to save these trees. We must find a solution. First of all, we have to protect the trees, the roots. The main cause of damage to trees is the CCP officials. They are causing the damage, and now they're blaming the trees. The trees are not to be blamed. It is the human who are danger to trees, not the other way around. The trees are not danger to human beings. It's the human beings who are causing danger to trees. As a result, the trees are falling in Panjim city. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज संसदेन मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचो काल अर्थसंकल्प सादर केलो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी फाटोफाट सादर केल्लो हो 7वो अर्थसंकल्प. सादर केल्ल्या 2024 अर्थसंकल्पात सुदारीत कर वेवस्था, MSME, अक्षय उर्जा, बायल, भुरगीं, शेतकार, तरणाट्यांच्या उदरगतीचेर भर. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज सकाळी 11 वरांचेर 2024-25 आर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो. संसदेत मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचो हो अर्थसंकल्प. जाल्यार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी फाटोफाट सादर केल्लो हो 7वो अर्थसंकल्प. Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Viksit Bharat, in line with the strategy set out in the interim budget. This budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3,
inclusive human resource development and social justice. 4. Manufacturing and services. 5. Urban development. 6. Energy security. 7. Infrastructure. 8. Innovation, research and development. And 9. Next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework. सुधारित कर व्यवस्था फाटले कांय दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून धारबांदोड्या मॉल वाठारांतल्या शेतकारांची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. चड पडिल्ल्या पावसाक लागून शेतांची नासाडी जाल्या तशेंच तरवय कुसला. हाका लागून शेतकारांचेर आतां संकश्ट आयला. शेतांची नासाडी जाली जाल्यार फुडाराक पीक कशें मेळटलें म्हूण शेतकारांक हुस्को. सरकारान लुकसाण भरपाय तरी दिवची म्हूण मोलेच्या शेतकारांची मागणी. शेत लायले आतां ना लावपाचें आहा न्हू आतां. तरूय घातलेलो. न्हू तरू कुसून गेला. कुसोन गेलो. पावसा लागून कुसलो असेल. कुसला. उदका वाट ना बी अशी एवढी. उदकाक सारकी वाट ना वचपाक. म्हणजे कितें करपाचें म्हणटा तुमी पंचायतीन बी जे उदक हे वाट क्लियर करपाची उदक उदका. हे पूल बांदपा जाय न्हू. पंचायत म्हणटा पूल बांदपा जाय. पूल बांदल्या शिवाय कांय उपेग ना. थोडे आतां हे केल्ले ते सकयल केले पूण ते आमकां फायद्याचें कांय ना. शेत पयलीं तुमी कितलीं वर्सांसून शेत रोयताले? हय कितलीं वर्सां जालीं. आजे पणजे आमचे रोयताले. बापूय रोयता. तेज्या फाटल्यान आतां हांव रोयता. आमी रोयता. पूण आतां हेच वर्सा अशें जालें काय? 2-3 वर्सां जालीं आतां अशें बुडोवन रावता. अशें बुडोवन रावता. अंदू चड पावस जालो त्या कारणान पळय अशें जालें. पूण जो उदक वचपाची वाट क्लियर केली जाल्यार जातलें. थोड्या प्रमाणे लागलें जाल्यार मागीर काय हें ना आमकां. आतां तुमकां कितें एग्रीकल्चर येवन पळोवन गेले हांगा? पळोवन गेले. कितें सांगलें बीन? पळोवया तुमकां कितें मेळ्ळा सारकें करता अशें म्हणटाले. तुमकां कितें दिवपाचें अशें आमी हें करून धाडटा सगळे फोटो. पूण अशें कश्ट करून अशें वाया वयतरी मातशें कितें दिसता न्हू? दुख्ख न्हू. आतां इतलें काम करून फुकट जाता जाल्यार काय फायदो ना. कामेरी जाय ताका मनाय जाय मिशिनां तें काम आसता. आतां इतलो तुवें खर्च केलो सगलो आनी आजून जर तुका हे जर रोप लावपाक मेळना जाल्यार फुकट जालें ना. आनी आतां ही रोप बरी आसतली तुगेली? कुसल्या ती थोडी थोडी मेळटली. थोडी मेळना ती. आतां कितें करून थोड्या प्रमाणे. कितले लोक शेत रोयता हांगा सगळे? 13-14 जाण आहा. 13-14 जाण आसा. पूण काही जाणांची शेत बरें आसा जाका उदक उरना ते. थोडे वयर आहा ते कमी लागता तांकां. तांकां हें ना. आमकां एक दोगां तिगां 14 जाणां हें चड हें आतां. बुडोवन लोकांक बुडोवन उरता. 15 दीस जाले आतां पावसाक. 15 दीस सारके बुडोवन रावले. पूण असो सतत केन्ना पावस पडना आसलो? असो पावस केन्ना पडना आनी हें जावना. लागतालो पूण सोरा प्रमाणे अंदू खूब प्रमाणान पावस वाडलो. शेत अशें पावसाक लागून उदक भरलें आनी उदकाक वचपाक वाट ना. कंटिन्युअस ह्या वर्सा पावस ताका लागून सगळे आमचो तरवो घातलेलो कुसोन गेला. जवळ जवळ गेले सतत 15 दीस पावस पडटा ताका लागून तुमचो तरवो कुसलो आसता? हय ताका लागून उदकाकूय वचपाक वाट ना आनी फुगोन उरल्या कारणान तरवो सामकोच कुसलो. ह्या वर्सा म्हाका एक कुणगी सुद्दां लावपाक मेळना तरवो. आतां कशें कितें करपाक गेलें जे तुमी काम करून दवरला तेजें? आतां ताका सोल्युशन कांयच ना. कोणाचो जर मेळटा जाल्यार हाडून लावपाक मेळटा पूण सगळ्यांचीच परिस्थिती. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कोण येवन गेले? हय येवन गेल्ले आसा ते. पळोवन गेल्ले आसा? पळोवन गेल्ले आसा. कितें सांगलें बी? तेंच्यांनी तशें कांय सांगूं ना. पेपरार काल न्यूज येयला त्या प्रमाणे दिता सांगला तेंच्यांनी. ते गोवोरमेंटाचे केन्ना कितें दीत न दीत ते आमी सांगपाक शकना. आपूण दिता म्हणला? दिता म्हटला. येवन पळोवन बी गेले फोटो मारून? पळोवन गेले फोटो मारून. नमस्कार, आमी मोल्या हांगा आसा
जे जाग्यार शेतकरी 13-14 शेतकरी हांगा शेत रोयता कितलीं वर्सां जाल्लीं, पूण हे 3-4 शेतकऱ्यांची शेत बुडोवन उरता आनी अंदू फावटी ते बुडोवन उरले कारणान मोठ्या प्रमाणात हांगा तेंची लॉस जाल्ले आसा. संपूर्ण शेत जें आसा ते रोप लायिल्ली बुडोवन गेलें, ती कुसोन गेल्ली आसा. हांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट येवन पळोवन गेल्ले आसा. तेणी सांगलां तुमकां शक्य आहा ती नुकसान भरपाई आमी दिता, पूण कांयचे जाणांनी तरवोय घातलेलो जो रोप लावपाक, तो तरवोय लोकांचो कुसोन गेल्लो आसा. आनी ताका लागून शेत लोकांनी इतलो कश्ट करून हांगा रोपेची वाट पळयता कांय जाणांची. दुसरी म्हणल्यार जी बुडोवन उरलेली ती शेतां कंप्लिटली गेल्ल्या जावं आसा, ती परत चान्सीस ना येवपाक. फक्त हे बुडोवन उरपा कारण फक्त म्हणटा तो हांगा एक व्हाळ आसा, त्या व्हाळा पोंदा भितर एक मोठो फातर आसा, ताका लागून ती फूक मारता आनी उदक झपाट्यान वचना. तेन्ना पंचायतीन तरी हेची दखल घेवची ना, सरकारान तरी हेची दखल घेवन हो साको जाता जाल्यार बेगीन मोठो सारको करचो आनी जी उदकाची वाट आसा ती सरळ करची. वादळी वारे सयत आयिल्ल्या पावसान मंगळारा सांजे दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत धुमाकूळ घातलो. वादळी वाऱ्याक लागून एक झाड लायटीच्या वायरीचेर पडिल्ल्यान एकाच वेळार लायटीचे 7-8 खांबे मोडून पडले. तशेंच खांबे मुखेल रस्त्याचेर पडिल्ल्यान राती उसरा मेरेन येरादारीचेर परिणाम जालो. आज संक तुम्हाला सर हांगा आतां खांबे पडले, हांगासर 6-7 कितें खांबे पडले, तरी ते पट्टन कशें पडले वयल्यान हे आतां सारके ते सेंटरा मदीं पडले रोडार, म्हणजे ते सायडीक पडोंक ना. तरी बरें म्हणजे देवान तांकां बरें तांकां ह्या आतां वाटेर हेकना कित्याक पब्लीक लोकांक ते रस्त्यान लोक ह्या ते चलता, कोणाचे गाडयो वयता, कोण आपलो येता पयलीं होटेन दवरून ह्या नाचता, तरी तांकां ह्या आतां बरें तांकां देवान तांकां ह्या आतां वाटयलें तांकां. आनी पडटाना सगळे खांबे सारके ह्या आतां मेन रोडारूच पडले. एक खांबो 7 खांबे पडले ते म्हणजे ते सायड बॉडीक म्हणजे सायडीक पडोकूच ना, ते सगळे मेन रोडाकूच सारके मेन रोडाकूच पडले, मदीं पडले. 6-7 खांबे मोडले, वादळ हळिल्ले जाले आनी आमकां ते कांयच कळोंक ना. आनी नशीब कोणाकूच काय जावंक ना. रस्त्यार खांबे पडले मेन रोडार, ते कोणाकूच काय जावंक ना. ट्रॅफीक जाम जाल्ले, ते मागीर लायटी वाल्यांनी बंद केले. त्या वाऱ्यान हांगासर एक झाड गुलमोहरचें झाड आसा ते पडले आनी ते लायटीचे खांबे जे आसा ते वायरीचेर पडले आनी हांगासर जवळ जवळ 7-8 खांबे एका फाटोफाट पडले. एक विचित्रच वातावरण जालें, एका बरोबर एक 7-8 खांबे पडले. सगळे आतां हांगासर देव सगळे देवताचे कृपेन म्हणटा तशें हांगा कोणाक काय जावंक ना, कोणाकूच काय जावंक ना. ते झाड पडले, ते घर आसले ते सायडीक घराकूय काय जावंक ना. आनी ते खांबे रस्त्यार पडले, ते रस्त्यारूच त्या टायमार देवाचे देन कोणाकूच काय जावंक ना. हायवे आसा तरी गाडयो येता वयता ताका कोणाक काय जावंक ना. आनी लायट बंद उडयली आनी तेंच्यांनी बेगीन बेगीन काम केलें आनी वायरी बिरी सगळ्यो सोडयल्यो. आनी सगळे लाखेरचे आमचे भुरगे आसले तेंच्यांनी हे रस्त्यार जे पोल पडलेले ते सगळ्यांनी उखलून सायडीक काडले आनी जी वाहतूक बंद जाल्ली ती परत वाहतूक सुरळीत जाली. तेच प्रमाणे फायर ब्रिगेडीचे येयले लोक आनी तेंच्यांनी पयलीं ग्रीन हिल बारा कडेन एक झाड पडलेलें ते काडलें. आनी तशेंच हांगासरूय आमचे तो गुलमोहर पडलेलो पळय आनी थंयसर एक 5-6 फॅमिली आहा फाटल्यान, तांकां येवपाक वचपाक प्रॉब्लम आसले. तेंच्यांनी रातीचे रात लेट येयले ते आनी ते झाडूय कट करून दिले. चक्रीवादळाक लागून फोंड्या, दिवचले आनी मुरगांव ह्या तालुक्यांचेर भरपूर परिणाम जाला. व्हड व्हड झाडां, लायटीचे खांबे घेवन पडल्यात, लोकांची घरां मोडल्यात. सरकाराक तशेंच सामान्य मनशाक भरपूर प्रमाणांत लुकसाण सोंसचें पडलां. हें लुकसाण आतां कशें भरप हें हांव नकळो मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. पावस पडटा तो पळयलो जाल्यार न भूतो न भविष्यती असो पावस पडिल्लो आसा. आनी पावस पडटा आसतना काल जे तर वादळ जालां तें जर पळयत जाल्यार जे पावस पडटा आसतना न जाल्लें वादळ काल जाता. काल एका फोंड्यांत आनी बिचोलेंत आनी पार्ट ऑफ द मार्मुगांव तालुका आमी ओवरऑल जर हें करत जाल्यार कितलींशींच झाडां पडून घरां मोडल्या. लायटीचे खांबे जवळ जवळ एकेका कडेन 6-7 खांबे उन्मळून पडले आनी एक झाड तर सावयवेरें अशें पडलें की ते 6 खांबे घेवन सकयल आयले. काल आमच्या धवळी ह्या भागांत राती हांव जेन्ना वता आसतना बरोबर 10:15 सुमार जाली म्हाका फोन आयलो की मोठें झाड पडलें आनी जवळ जवळ 3 खांबे सकयल आयले. पूण हें सगळें जर लुकसाण जर पळयत जाल्यार
सरकाराचें नुकसान जालां पूण प्रत्येक घरांत नुकसान जालां आनी तें नुकसान अशें करप हें नकळो ते कुटुंबाक शक्ती जीव अशें हांव सांगूं शकता. एज फार एज गव्हर्मेंट इज कन्सर्न जें काम नुकसान जालां तें सगळें काम पूर्णपणे करपाची जबाबदारी गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान पावर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमचो डिपार्टमेंट इंजिनियर्स आनी हांव सर इतलें आनी आमी काम चालू केलें. आमचें काम रात दीस चालू आसा पूण ताका 2-3 दीस जाय पडटले आनी हें सगळें काम करता आसतना परत पावस आमकां त्रास दिवपाक जायना, वादळ आमकां त्रास दिवपाक जायना तरच हें काम कंप्लीट. दिवचल तालुक्यांतल्या नागरी आनी गुन्यांवकारी न्यायालय इमारतीच्या स्लॅबाचे सिमिटाचे कुडके पडप चालूच आसा. काल मंगळारा कोर्टाच्या वरांड्यान सिमिटाचे कुडके कोसळ्ळे. मात दनपारा जेवणाच्या वेळार न्यायालयांत गर्दी नाशिल्ल्यान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. सध्या हो वरांडो बंद केल्लो आसा. गळटेचे ग्रहण लागिल्ले दिवचलचे दिवाणी आनी फौजदारी न्यायालय इमारतीक सध्या वायट दीस आयिल्ले आसात. हे इमारतीची दिसान दीस अवतिकाय जायत आसा. ही इमारत सामकी कमकुवत जाल्ल्यान हे इमारतीचे सुरक्षेचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. फाटल्या 2-3 वर्सां प्रमाण हे इमारतीत अनूय पावसाची गळटी जाता. ही गळटी आडोवपा खातीर अनूय ह्या इमारतीच्या पाख्याचेर प्लास्टीक घाला मात ताचो कांयच उपेग जायना अशें दिसून येता. काल मंगळारा ह्या कोर्टात कडेन वचपी वरांड्यात इमारतीच्या पाख्याच्या स्लॅबाचे सिमिटाचे कुडके कोसळपाचो प्रकार घडलो. 2003 वर्सा हे इमारतीक जोडून विस्तारीत काम केल्लें आसा. मात मूळ इमारतीची डागडुजी करपा कडेन लक्ष दिल्लें ना. ताका लागून ही इमारत दिसान दीस कमकुवत जायत आसा. ती तपासात आनी फावो ती डागडुजी करात अशे निर्देश दिल्ले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.